GFA तिसरे डिव्हिजन लीग मॅचीत सेंट सेबेस्टियन वायसीन राया SC पंगडाचेर 2-0 गोल फरकान जैत मेळयले। फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ग्राउंडार फुटबॉल सर्त रंगली। पहिल्या अर्धाचे सुरवेक सेंट सेबेस्टियन वायसीच्या मिल्सन बारेटोन अडचण मोडून उडयली तेन्ना खेळाक मोडन मेळ्ळे। 17व्या मिनिटार बारेटोन बारीकसाण दाखयली आणि राया SCच्या गोलकीपराच्या फाटल्यान बॉल जमा करून आपल्या पंगडाक 1-0 असो फायदो करून दिलो। फकत 4 मिनिटां उपरांत सेंट सेबेस्टियन वायसीन आपली सुवात आनीक घट केली जेन्ना क्रिस्टोफर बोर्जेसान 21व्या मिनिटार स्कोर शीटात आपले नाव कोरांतून घेतले। राया SC पंगडान गोल करपाचे यत्न केले खरे पूण तांकां यश आयले ना। बोर्जेसाच्या योगदानाक लागून आणि बॅरिएटोच्या आदल्या स्ट्रायकाक लागून सेंट सेबेस्टियन वायसीक 2-0 अशी आघाडी मेळ्ळी। पळयात रंगतदार डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।